75 वर्सां भारत कॉन्स्टिट्यूशन जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट केल्लें आसा येतलें आसा त्या संदर्भात डिस्कशन लोकसभेन काल आनी आज शेनवार आसूनय लोकसभा चालू आसा. 16 आनी 17 तारीख ते राज्यसभेन त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जातलें आणि त्यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन हे मंत्रिमंडळाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळान ते पास जाल्लें आसा. कदाचित ह्या लोकसभे भितर फुडें ह्या पार्लिमेंट सेशनानूय ते डिस्कशनाक येवपाक शकता किंवा फुडल्या बजेट सेशनान, पण मोस्टली ह्या हातून येवपाच्यो चान्सीस जास्त आसा. गोंयच्यो आमच्यो ST रिजर्वेशनाचें बऱ्याचदा कशें जालें की गेले 2-3 आठवडे काँग्रेस वेगवेगळे मुद्दे फुडें काडटा आनी एडजॉर्न करत आसा आनी त्यामुळे बरोचसो कामकाज जो आसा ही बिलां वगैरे पास जावपाची उरता आनी त्यामुळे हो आठवडो जर बऱ्या तरेन चल्लें आसत तर कदाचित ह्या किंवा बजेट सेशनान आमकां गोंयच्या संदर्भात ST जे रिजर्वेशनचे बील आसा त्या संदर्भात आमकां चड इंट्रस्ट आसा आनी त्यामुळे तें ऑलरेडी लिस्टेड आसा, पण लोकसभा राज्यसभा एडजॉर्न जायत आसा. काँग्रेस बोवाळ घालता वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी म्हणून ते फुडें वचत आसा.